गीत घेऊया पेज 10 A21 नवे गीत रचून गायात. नवे गीत रचून गाया परमेश्वराक वंदना शिकाची प्रीत मेवय देवाक स्तुत गीतां गाया परमेश्वराच्या मनाक गीतां गायना कोडात वयर काडात नांव देवाचें परगोटात तारून ताचें. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देव बरो दीस दिवं तुमकां सगळ्यांक. तुकाय देव कृपा दिवं. तुम्ही माये मोगाच्या एकवटान हांगसर देवा बरोबर वो वेळ सारूंक आयल्यात तर आमी भक्तीपणी सारया सगळो गोत आमचे हात जोडून आमचे ध्यान मन सुस्काराचेर लावया. जेजू आमचे भितर येता जेजू सगळे आमचे सगळें दवरून ह्या वेळार ताच्या जिवितान पूर्णपणे भाग घेवया. आयज आमी नियाळ कोत्तेल्या हाचेर आमी भेदभाव कोत्ता आमचे कुडीचो भेदभाव कोत्ता जाल्यार हे असलो मनोभाव आमचे मदें आसतलो. देव हे भशेन करिना. देव खरेपणी सगल्या आपले कुडीचो आमच्या सगळ्यांचो बरे भशेन मोग कोत्ता आनी ते भशेन आमी ताचे सोबे रावंक जाय. तर तो कोण? तो खरो देव. तो आमचे बरोबर सदां आसा पूण तो आमचे पासत सगळें भोगता कित्याक आमी ताका भायर आयता. तो आमचे सुसले आमी काडून उडयता मोत्ता तो पूण तो पुनर्जीवन जावन आमचे सोबे येता. तर म्हजे भयणीनो आनी भावनो आमी ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख दवरया पूण ही ते सांव देवा मुखार मांडया. तुमची खाजगी आसात ती दवरात. बर्थडे थँक्स गिवींग गुड हेल्थ कार्ल्टन तवारेस आणि थँक्स गिवींग मीस कॅथरीन मार्टिनन्स सान बागेवंत फ्रांसीस शेवेराक आनी बागेवंत आंतोनीक भेटयल्लें आसा. त्या भायर ब्लेसिंग हिलींग गुड हेल्थ फॉर झीता ओजारियो सल्दाना, केनेथ ओजारियो सल्दाना, बेलेझा ओजारियो सल्दाना, केट मारिया ओजारियो सल्दाना, ब्रिगिदा ओजारियो सल्दाना, डायना मारिया ओजारियो सल्दाना हांचे पासत भेटयल्लीं आसात. त्या भायर ओतम्या पासत मिसा मारिया सांताना रॉड्रिगीज, सोल ऑफ Agustin and Filomena Rodriguez, Apolinario Fernandes, Carlos Sucuro Fernandes, Nicolau Nazario Fernandes, 7 दिसांचे मीस ताचे पासून भेटयल्लें आसा. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचे बोगसणे आमी मागया. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. सोरपोदिदाद दिव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया सर्व लोकांचे उदरगती पासत. देवा सोर मनशाचे बापा सोर लोकांक एका मुळा थावन उपजोवन आमी एकठांव एक मनशाकूळ तूं घडून हाडटाय. सगळ्या मनशांची काळजां तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटोय आनी आपल्या भावा भयणींची उदरगत जडच्या ओथरेकांनी भोर. सगल्या खातीर तूं दिताय ती पुस्कोळ देणी फावो ते परी वांटून घेवन दर एका मनशाच्या सुदारणेक उपकारूं आनी सगळे जाती वयर वर्गा वर्ण्याचे वेगळोचार आनी भेद काडून उडोवन मनशा समाजांत न्यायनीत आनी प्रमाणीकपण राज करूं. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया.
भाग्यवंत जाकोबाचे चिठी वेलें वाचप. म्हज्या भावां भयणीनो, मोहिमेमत सुमिया जेजू क्रिस्ताचेर भावार दवरून दोन थोरांनी लोकांक वागोय नाकात. तुमचे सोबेंत भांगाराची मुदी घालून आनी नितोळ न्हेसून एक गिरेस्त मनीस तुमचे सोबेंत भितर सरलो म्हूण समजात. तसोच मेडे न्हेसून एक गरीब मनीस आनी नितोळ न्हेसणां घालून आसलोल्याक तुमी अदीक मान दाखयलो आनी ताका अशें म्हणलें, ह्या मानाच्या जाग्यार तूं बस आनी त्या गरीब मनशाक तूं थंयच उबो राव. वो खाला म्हज्या पांयाचे म्हणये लागीं बस अशें म्हणलें म्हूण समजात. तशें जाल्यार तुमचेच मोदें नीत करून खोटे निर्णय दितले म्हूण सुबेदार तुमी जावंक नात. म्हज्या भोव मोगाच्या भावां भयणीनो, आयकात. भावार्थान गिरेस्त जावंक आनी आपणाचो मोग करतल्यांक बासायलोले राजवडकेचे तांकां दायजी करूंक संवसारा प्रमाणे जीं कोण गरीब तांकां देवान विचून काडूंक ना जायत. पूण तुमी जाल्यार दुर्बळ्याक ओक मानतात. जबरदस्तेन तुमकां पिडापीड दिवन न्याय सोबेंत ओडून व्हरतात. तीं कोण? गिरेस्त लोक न्हय. तुमचे वयर उचारलां त्या वंदिवंत नांवाची निंदा करतात तींच न्हय. तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करतलोय. अपवित्र पुस्तकांत दिल्लो मुखेल कायदो तुमी सांबाळटात जाल्यार बरें करतात. पूण तुमी मनशाक तोंडा प्रमाणे लेखतात जाल्यार तुमी पाप करतात आनी समर्थी मुखार तुमी गुन्यांवकार. देवाचें उतोरयें. देवाचे वडपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. धोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगलीं म्हणुया. धोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगल्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या आवंटांचेर आसतली. सर्वेस्परस सवें म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश. आमचो जबाब. धोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगलीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. आमचो जबाब. धोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. धोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जो जबाब. धोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गाराक उबी रावुया. सर्वेस्पराक जय जय. 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 सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. तुजे सवें आसात सासणाच्या जिविताचीं उतरां. सर्वेस्पराक जय जय. 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 सर्वेस्पराक जय जय.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजू शिष्यांक घेवन फिलिपाच्या शेजाऱ्याच्या प्रांतांत पडटात त्या गांवांनी भायर सरून गेलो. वाटेर ताणें आपल्या शिष्यांक अशें विचारलें, लोक म्हाका कोण सोदतात? आनी ताणें पोत्ती पाडून म्हणलें, थोडीं जाणां स्नान जातात जुवां, येर एलिजा, दुसरी पुरोवादांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. तेन्ना ताणें ताका विचारलें, तो तुमी म्हाका कोण सोदतात? पेद्रून जबाब दिवन म्हणलें, तूं क्रिस्त. तेन्ना आपणा विशीं कोणाकूच सांगी नाकात म्हूण खोरायेन ताणें तांकां हुकूम घालो. मनशाच्या पुतान जाय तें भोगूंक जाय. जाणट्यांनी, परम याज्ञिकांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताका भायर रावंक जाय आनी जिवेश मारूंक जाय. आनी 3 दीस जातोच तो पोत्तून जिवंत जावंक जाय म्हूण तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी हें सगोट ताणें उक्ती सांगलें. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू ताका उलोवंक लागलो. पूण ताणें वळोवन आनी आपल्या शिष्यांक पळोवन पेद्रूक बोबाट केली म्हणून म्हजे पाटी सोर सयताना. तुजी उतरां, तुजी चिंतनां देवाची न्हय पूण मनशांची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. भयणीन भावनो, पळयात जेजून आमकां कशे भाशेन शिडकायल्या. आमची चिंतनां खूंय सोदतान उपजवतात. आमचे सून ओ देवासून कशी उपजवतली देवासून, त्यो आमचे बरोबर आसा म्हणटच आमी ताका ट्यून इन आसूंक जाय. आमचो रेडिओ आमी ट्युनिंग करता त्या चॅनला पासत. ताका लागून आमचें ट्युनिंग सदांच जेजूचेर आसूंक जाय, आपलेपणांत न्हय. आनी हें कशें करतलें आमी सगळो गोत आमी तो जेजूच्या सुस्काराक आमी हाजीर सुस्कार जिवीत जावन आसा ताका तर आमी हाजीर जायत जाल्यार आमचें सगळेंच भितरलें बदलतलें. कित्याक आमचें इंतेसांव, आमचीं चिंतनां आनी आमची चाल ह्या प्रमाणे घडोवन येतली. देव आमचें सगळें वावुरतलो. तेन्नाच की आमी, हांवें तुमकां सुरवातेक सांगलां ते प्रमाणे देव आमचो खरेपणी एकदम चड परामोस करता. आमी सगळीं जाणां आमचे कुडीचो परामोस करता. एक जुवार चाबली जाल्यार तितलें आमकां थंयसर लागता. कितेंय तर जालें रोखडेंच आमी तें काळजीदारपणी म्हणून तो सगळें सामकें करून घेता. सो हे भाशेन आमी आमच्या कुडीचो तर परामोस करता जाल्यार आमी एकामेकाचोय करतले. कित्याक आमी सगळीं जाणां जेजूची कूड जावन आसा, आमी जेजूचे सांदे जावन आसा. हें आमी पळोवंक जाय. केन्ना पळयतले हांव? जेन्ना आमी जेजूच्या कोडान रावतले. आतां हें घडना म्हणून देव प्रत्येक वेळार आमकां सगळ्या जाणांक निवडटा. आदी मागा 13व्या शेंकड्यांत तशेंच जालें. सवायट म्हणून आसलेले. सवायट म्हणजे मारयेचे सेवक ते मागण्यांत आसलेले आनी सायबीण मागीर तांकां दिश्टी पडली आनी तांकां सांगलें, तुमी आतां कोडसरात. हें आतां चलता पळय तें इतालियाक बरें चलनासलेलें. तांकां कुशीन काडले आनी एका दोंगराची व्हेले, माउंट सिनारियो म्हणटा पळय थंयसर. आनी तांकां सायबीण मागीर सगळें दाखयलें. सगळें म्हणना मागण्यांत रावात, ओगेपणांत सारात, मागीर ताचे पवित्र पुस्तकाचेर नियाळ करात आनी लोकांची सेवा करात. आपल्या पासत जिवोवपाचें न्हय पूण दुसऱ्यां पासत. पूण कोण? देव आमचें सगळें सेवा करतलो. ही सेवा दुसऱ्यांनी पळोवंक जाय आनी त्या प्रमाणे आमच्या घोराब्यांनी हें आमी करूंक जाय. घोराब्यांनी हें सगळें घडच्याक आमी तांचे पासत मागया. तर सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजूक हाजीर जावया आनी सुस्कार भायर सुटना ताच्या नांवान सगळें भायर काडीत रावया. ताबडतोब तो सगळें आमचें बदलतलो आनी आमचें जिवीत ताचे सारकें करून तो घडून हाडटा. ताका आमी हाजीर जावया. इतलेंच. आनी बाकीचें तो सगळें करतलो. तर आमची सगळीं इंतेसां मनांत धरून हाच्या मिसाची आनी कोरोना व्हायरस देवान बेगीनच पयस करचें म्हणून आनी हेरांय दुयेंसां ताणें लोकांक आमचे पेकोवणी दिवची. चड करून जाणीं आमकां पेकोवणीचे मागणेची विनंती केलेली आसा.
तो तांचे पासत आमी मागया. आयज हांगसरी म्हणजे पास्टल इन्स्टिट्यूटान सगळे पाद्री ह्या भागांतले एकठांय जातले, तांचे पासत आमी मागया. आनी आमी सगळीं जाणां आमचें जिवीत आतां जेजूक भेटोवया भेटोवणे वरवीं. गीत घेवया पेज 36 C19 जीने वांटेड जीने की नाम. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी स्वरूप दितात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. दयाळ बापा, तुका उलो मारतल्यांचें मागणें आयक आनी तुज्या पवित्र सभेच्या देणे मानून घे. तुजी आपणायलोलीं भुरगीं कोत्ता त्या पवित्र आत्म्यान सगल्या मनशांक भर ओनीत आनी सोर तरेची अंतर आनी वेगळोचार मोगा वरवीं संपोवन मनशां समाजांत शांती समाधान राज करूं आनी सगळ्यांचें एक कुटुंब जावं या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पोदेदारान शासनाचे देवा, सोरकालीन सोर थंय आमी तुका दिनवासूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रोचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारीचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जाल्यो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें, मरणाचें जैत व्हरून पुनर्जीवणपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी समेस्त भक्तांक सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान साश्णीक करोराचें हें रगत, पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनच्या पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाड
वाडताचो गूट पोरगोटुया तुझ्या गोसानी पोरांची मोबाडांग उडवीन तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर भिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तार लोलीच्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेर आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो प्रवासा धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजी पोरचुडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पती बागेवन झुजे बागेवन दौरमदूत आनी सौरकालीन तुका मानवलें ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोतेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजून शिकयल्ले मागणे आतां आमी म्हणटाना सगळीं आमची देसां आनी हेरांची मनांत आनी काळजांत धरून आमी म्हणया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेक पुडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें वोत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटयान चोर आखातांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दौरमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावाडाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिणे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिणे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिणे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुपागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. हे वेळार जे भोव मुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तुमी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोडशिलो कोडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 56 D17 जेजू म्हज्या देवा. Jesus
जेजू यो यो मोजा जेजू सगळेच मोजे काळी सायब दिता दिता तुका जेजू मोजा देवा हांव नेता घेवच्याक 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 तुका जेजूक आमी हो वेळ एकवटून सारया. मागुया. देवा, मनशा कुटुंबाक नवो जीव दितोल्या एकाच उंड्याचें पोसण आमकां मेळ्ळें. आपली स्थिती गोत वयर काडूंक सोदतल्या लोकांक आदार दिवंक आनी तांकां फावो ती न्यायनीत मेळूंक ह्या एकवटाच्या संस्कारा वरवीं खऱ्या आनी निस्वार्थी मोगान आमची काळजांबोर हे आमी मागतांव आमच्या सुम्या जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आनी सर्वोदिदात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसीस कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटाव. आमेन. गीत घेवया पेज 88 F7 जेजूक आमचे मोदें दवरून.